दिवचलेत आमोणा पंचायतीच्या सरपंच पदार सलिया गावस हिची शुक्रारा बिनविरोध निवड जाली। गावात उदरगतीची कामां करपाक पंचांचो तशेंच मुखेलमंत्र्याचो तेंको आसा म्हण ह्या वेळार नव्यान निवडून आयिल्ली सरपंच सलिया उलयल्या। आरडेक्स गोवा खातीर आमोणच्यान महेंद्र गांवकर। हांव संदेश नायक, माजी सरपंच। सगळ्या पंचाच्या वतीनूय हांव माजी सरपंच जाल्लो। तशेंच आतां आमची जी सरपंच जाल्या सलिया गांवस, हांव सगळ्या पंचाचे वतीन तशेंच सगळ्या गांवचे वतीन आनी मुख्यमंत्र्याच्या वतीन तेंचें अभिनंदन करता। कित्याक ही सरपंच जावपाक मुख्यमंत्र्याचो मोठो हातभार आसा। तशेंच तिचे जे वोटर आसा तेंचे अभिनंदन करायचे। तेंच्यांनी तिका निवडून हाडून तिका फुडें पंच म्हणून निवडून तिका सरपंच जावपाक तेंच्यांनी सहकार्य केल्लें आसा। सलिया गांवस तुम्ही आता नवीन सरपंच म्हणून आमोणे गांवांक लाभलेले आसा, तर आता ह्या गांवची धुरा संपूर्ण तुम्ही व्हरपाचे आहा तुमच्या हेच्या समोर, तर तुमचो त्या बाबतीन कितें विचार आसा? पयल्यान पयलीं हांव सरपंचाचें स्वागत करता। तशेंच हांगासर उपस्थित आसले तेंचेय बी हांव स्वागत करता। आनी म्हाजी सगळी पंच आसा न्हू तेंचो म्हाका फुल्ली सपोर्ट आसा। आनी तेंच्यांनी म्हाका सरपंचाचो आतां चान्स दिल्लो आसा। मेन म्हणजे पयलीं आमच्या सीएमान म्हाका दिल्लो आसा, सपोर्ट केल्लो आसा, म्हणून आतां हांव सरपंच जालें। आनी तेका लागून हांव सगळ्या गांवाचो बी पंचाचे सपोर्ट घेवन गांवाचो बी हांव विकास करतलो अशें हांव सीएमान तुमकां सपोर्ट दिल्लो आसा, तुमी तुमच्या मुखांतल्यान सांगलें। म्हणजे सीएमाचो हांगा कितपत वावर आसा तुमच्या हितून आयल्लो आसा नजरेन? आमचो सीएमाचो सगळ्या कसले प्रोग्राम येयले सगळ्या गांवचे तेजो हातभार आसतात आनी सगळ्या कामांक येतात तो। आतां सुद्दां तो येतलो सीएम आमचो। अशें तुमच्या गांवची उदरगत जाली सीएमाच्या हस्ते, अशें एखादें कितें तुमी सांगचें आमकां? सीएम आतां आमची व्हडली पांय भरणी आसा ही हांगा व्हडलो नाला कन्स्ट्रक्शन आसा न्हू तेन्ना आसा। आनी हांगासर म्हादेवाच्या देवळा कडेन सुद्दां ती पांय भरणी केल्ली आसा। परत हांगा ती सेटल्स घालपाक ती सुद्दां पांय भरणी केल्ली आसा।